नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकाक सरकारी नोकरे खातीर पैसे दिल्ल्या लोकांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट. पूजा नायकाड पुलिशेंत करात कागाळ नोंद, मुख्यमंत्र्यान दिलो सल्लो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजान केल्ले आरोप फटीचे. निराधार आशिल्ल्याचे सांगून IAS अधिकारी निखिल देसाईन केला मानहानीचो दावो. देसाईच्या ॲडव्होकेटान पूजाक कायदेशीर नोटीस केल्या जारी. शेतांचे लुकसाण जाल्ले शेतकारांक 31 डिसेंबराच्या पयलीं मेळटली लुकसाण भरपाय, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. नोकऱ्यो तयार करपा खातीर सहकार क्षेत्र महत्वाचे. कॉपरेटिव्ह वीक कार्यावळीत उलयले मुख्यमंत्री. काकणामुड्डी कुंकळ्ळेंतल्या मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांचो खर विरोध. या प्रकल्पाचो कुंकळकारांक न्हय जाल्यार भायल्या लोकांक जातलो फायदो, आदले नगरसेवक मारियो मोरेसाचे म्हणणे. श्रीनगरांतल्या नौगान पुलीस स्टेशनार 14 नोव्हेंबराक जाल्ल्या स्फोटात 9 जाणांक आयले मरण, जाल्यार 32 जाण जखमी. स्फोटकाचे नमुने घेतना हो स्फोट घडिल्ल्याची म्हायती दिली अधिकाऱ्यांनी. आणि मोले चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर गोमांस जप्त. पुलीस आणि बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी आडायली बेकायदेशीर गोमांसाची येरादारी करपी गाडी. चालकाक पुलिशेन घेतला ताब्यात, फुडलो तपास सुरू. आता खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकाक सरकारी नोकरे खातीर पैसे दिल्ले लोक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां मेळ्ळे. पूजा नायक हांचे आड कागाळ नोंद करून पुरावे गुन्यांव फाट्याकडेन सादर करपाचो सल्लो मुख्यमंत्र्यान दिलो. पळयात. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाई आणि भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेतिल्ली. एका प्रादेशीक पक्षाच्या कार्यालयात कामाक आसतना थंय पैसे घेवन नोकऱ्यो दिवप हे काम आपले चालू असले अशेंय पूजान सांगिल्ल्यान गोंयांत बरीच खवदळ पातळिल्ली. त्या उपरांत राजकीय फुडाऱ्यांच्योय आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया मुखार आयिल्ल्यो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजान केल्ले आरोप फटीचे. निराधार आशिल्ल्याचे सांगून IAS अधिकारी निखिल देसायान मानहानीचो दावो करत देसायाच्या आदोगातान पूजा नायकाचेर कायदेशीर नोटीस जारी केल्या. मजगती कॅश फॉर जॉब प्रकरणात सरकारी नोकरे खातीर पूजा नायकाक ज्या लोकांनी पैसे दिल्ले तांच्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची भेट घेवन कितें तरी मजत करची अशी मागणी केली. उपरांत मुख्यमंत्र्यान ह्या संदर्भात आशिल्ल्या लोकांक संबंधित पुलीस स्टेशनार पूजा नायका विरोधात कागाळ नोंद करपाचो सल्लो दियत पूजा नायक फकत फटिंगपणाच्यो गजाली करता अशेंय सांगले. जेका जे पुलीस स्टेशन लागता त्या पुलीस स्टेशनाचेर चला आणि त्याच्या विरोधात तुम्ही कंप्लेन दिया सुरू करचे पडटा. आणि ताका कांयच पर्याय ना. ते जे आतां उलयता पळय न्हय ही सगळी फटिंगपणाच्यो गजाली. आज तुमी CM सराक मेळपा आयिल्ले, खंयच्या प्रकरणांनी कितें एक्चुअली? पूजा नायकाचे जॉब स्कीम जे 7 पेपराचेर चालू आसा तेजे रिगार्डींग आमी हितून पूजा जे आमकां सांगलें त्या प्रमाणे आमी तितून फसले आनी पूजा कडेन आमी पयशे दिल्ले. सो आमी मातशी हेल्प कितें तरी CM कडेन मेळटली आनी ते आमकां हितूंतल्यान भायर काडटले. ते दृश्टीकोनांतल्यान आमी तिंका हांगासर मेळपा आयले. चला तुमकां कितें सांगलां, एश्युरन्स दिला? एश्युरन्स अशें दिवना, पूण सांगलां की कांय केसी तेजेर हें करा तुमी जर कंप्लेन फायल करूना जाल्यार आनी सपोज तेजी जर कितें जर प्रॉपर्टीन कितें आसत जाल्यार तें सीज करून कितें आतां ते हितून पावल्लीं आसत क्रायम ब्रांची थंयच्यान इन्वेस्टिगेशन जावन मागीर तेजेर कितें तरी फॉलोअप करतले आनी तुमकां हितूंतल्यान भायर आमी काडपाचो प्रयत्न करतले म्हणून सांगलें. पूण कितें तरी तेजे कडेन तुमचे कडेन कितें एविडन्स जाय की ताका पयशे दिल्या अशें म्हणून सांगलां. इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर करतले म्हणला CM. हय, इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर करतले म्हणून सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकान केल्ले आरोप फटीचे. बनावट आणि निराधार आशिल्ल्याचे सांगून IAS अधिकारी निखिल देसाईन पूजाचेर मानहानीचो दावो केला. नोकरे खातीर पैसे घेतले अशे फटीचे आरोप करून बदनामी केल्ल्यान IAS अधिकारी निखिल देसाईन ॲडव्होकेटा मार्फत पूजा नायकाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या. पूजान 72 वरां भितर लिखीत प्रसार माध्यम तशेंच सोशल मिडियाचेर भौशीक चूक मागची नाजाल्यार फौजदारी कारवाय करतले अशी शिटकावणी ह्या नोटीसे वरवीं दिल्या.
अंदू वर्सा शेतांचे लुकसाण जाल्ले शेतकारांक येता ते 31 डिसेंबर पयलीं लुकसाण भरपाय मेळटली। शेतकी अधिकाऱ्यांनी कांय जाणांची फॉर्मां दिल्यात, मात कांय शेतकारांनी ही फॉर्मां भरूंक नात जाल्यार ती बेगीन भरून दिवची। नोव्हेंबर मेरेन सगळी तपासणी करून डिसेंबरात लुकसाण भरपाय दिवपाचें थारायलां अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। मजगतीं पारंपारीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी विशीं मुख्यमंत्री उलयलो। तशेंच नोकऱ्यो तयार करपा खातीर सहकार क्षेत्र म्हत्वाचें आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। जशें क्लायमेट चेंज हाजो जो इफेक्ट जावपाक लागला, आमकां बदल करपाची गरज आसा। आमी पारंपारीक लायताले ते शेत न लायता आतां आमी एडवान्स टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान वेगळे पीक घेवपाची गरज आसा की शेतकाऱ्यां खातीर जे अंदू भात लायलें ते कितलो व्हडलो लॉस जालो तो म्हाका खबर आसा, बट म्हज्या लक्षांत आसा तांचे पयशे डिसेंबराच्या 31 डिसेंबराच्या पयलीं सगळ्या शेतकाऱ्यांक जे आहा पळय न्ही ते आमी पयशे तेंचे दिवपाचे आसा। कॅल्क्युलेशन्स ऑलरेडी चालू केल्या। हांवें सगळे म्हज्या झेडिओनी तांचे फॉर्म्स ऑलरेडी सबमीट केल्या आनी ह्याच व्यासपिठा वयल्यान खंयच्याय शेतकऱ्यान जर लॉस जाला त्यांनी फॉर्म सबमीट करूंक ना जाल्यार जाता तितके बेगीन करचो। नोव्हेंबर पर्यंत त्यांचे फॉर्म सगळ्यांचे स्क्रुटनी करून डिसेंबराच्या पयलीं त्यांचे लॉस जाल्ले पयशे हे तांकां दिवपाचे आमी ऑलरेडी ठरयल्या। म्हणून म्हाका दिसता की सहकार ह्या चळवळींतल्यान अशा पद्दतीत, कारण ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जेन्ना नॅशनल कॉपरेटिव्ह पॉलिसी 2025 भारत सरकारात सहकार डिपार्टमेंटाक खूब मोठो इम्पॉर्टन्स दिला। म्हणून 75 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी केंद्र सरकारान सहकार खाते हे नवीन सुरवात केलें आनी तेजो मिनिस्टर सुद्दां म्हणजे आमचे होम मिनिस्टर हे स्वता सहकार मंत्री आसात। आनी प्रोमोटींग द न्यू एजीस कॉपरेटिव्ह सोसायटीज, पारंपारीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे दीस सोंपले, आनीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी नाका आनी गरजूय ना। म्हाजें तर म्हणणें आनीक परमिशनूय दिवं नाका, खूब जाले पयशे दी आनी घे, ते बंद कर आतां इल्ले, कारण ते फक्त कशा लोकांक लुटपाचे आनी हे धंदे आहा त्या खातीर नवीन आमी वेगळ्या सॅक्टरांत कॉपरेटिव्ह सोसायटीज कश्यो सुरू करतल्यो हाजो विचार आयज जावपाची गरज आसा। आनी तो जॉब क्रिएटर जावपा खातीर कॉपरेटिव्ह सॅक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सॅक्टर अँड बींग वी एज अ टुरिस्टीक स्टेट, आमी गोंयांतल्या सारकेल्या टुरिस्टीक स्टेटीत देर द वेरियस सॅक्टर अँड सर्वीस सॅक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सॅक्टर इन द स्टेट ऑफ गोवा। श्रीनगरातल्या नौगान पुलीस स्टेशनार 14 नोव्हेंबराक जाल्ल्या स्फोटात 9 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 32 जाण जखमी जाल्यात। जम्मू आनी काश्मीराचे पुलीस महासंचालक नलीन प्रभात हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण हो एक अपघात आशिल्लो। स्फोटकांचे नमुने घेतना हो स्फोट जालो। मरण आयिल्ल्या मदीं एक निरीक्षक, 3 फॉरेन्सिक पंगडाचे वांगडी, 3 गुन्यांव फाट्याचे फोटोग्राफर, 2 महसूल अधिकारी आनी एका शिवप्याचोय आस्पाव आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण श्रीनगरातल्या नौगान पुलीस स्टेशनार 14 नोव्हेंबराक जाल्ल्या स्फोटात 9 जाणांक मरण आयले जाल्यार 32 जाण जखमी जाल्यात। जप्त केल्ले अमोनियम नायट्रेट पुलीस स्टेशनाच्या आवारात सांठोवन दवरिल्ले। न्यायालयीन पंगड ह्या स्फोटक पदार्थाची तपासणी करताना व्हड स्फोट जाल्लो आसूं येता असो दुबाव आसा। जम्मू काश्मीर आनी दिल्लीतल्या रेड फोर्टाच्या स्फोटामदलो संबंध उक्तो जाले उपरांत थंय अटक केल्ल्या दुबावीत आतंकवाद्याची नावगाम पुलीस स्टेशनाच्या आवारात चौकशी सुरू आशिल्ली। ह्या वेळार जाल्ल्या स्फोटात जायते पुलीस जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। तपासणे खातीर वाठारात हाडिल्ल्या अमोनियम नायट्रेटाक लागून हो स्फोट जाला। श्रीनगरातल्या नावगाम वाठारा लागसार घडिल्ली ही घडणूक सीसीटीव्हीचेर कैद जाला। मरण आयिल्ल्या मदीं एक निरीक्षक, 3 फॉरेन्सिक पंगडाचे वांगडी, 3 गुन्यांव फाट्याचे फोटोग्राफर, 2 महसूल अधिकारी आनी एका शिवप्याचोय आस्पाव आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मोले चेकपोस्टाचेर परतून एक फावट सुमार 1 टन बेकायदेशीर गोमांस पुलिसांनी जप्त केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेनवारा राती पुलीस आनी बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी बेकायदेशीर गोमांसाची येरादारी करपी गाडी अडयली। ह्या प्रकरणात पुलिशेन रिजवान मलदार ह्या चालकाक ताब्यात घेतला। गाडयेचो धनी तशेंच फरार आशिल्ल्या मनशाक ताब्यात घेना तो मेरेन हांगासरले हालचे ना अशी भुमिका बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी घेतिल्ली। ह्या प्रकरणात पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। जेन्ना फाटल्या थोड्या दिसां पयलीं आमी कुळ्या पुलीस स्टेशनार येवन
धरणं धरून आम्ही पोलीस स्टेशनार सांगलेले की हेच्या मुखार जर अशी केन्नाय गाडी मेळत जाल्यार कंप्लेन आनी ना म्हणून. आनी आतां पळय ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1000 किलो इतले मास हांगा आसा आनी हे मास हांगा आतां झायलो गाडयेन धरलेले आहा. हीच झायलो गाडी थोडे दीस पयलीं पोलीस स्टेशनार हांगाच धरलेली, कुळे पोलीस स्टेशनान धरलेली आनी तेन्ना 900 किलो मास ह्या गाडयेन मेळ्ळेले. आनी आतां ह्याच गाडयेन ऑलमोस्ट 1 टन मास आसा. जाल्यार ह्या गाडयेचेर ही गाडी एलाव कशी जाता ह्या गेटीवेल्यान? आयज मान्य करता की आयज ही गाडी पुलिसांनी आपल्या मसोदीचेर धरला, पण आमच्या भुरग्यांक इन्फॉर्मेशन पयलींच्यान आशिल्ली. आमचे भुरगे ह्या गाडये खातीर रावलेले आनी आयज ही गाडी परत ह्या गेटीवेल्यान क्रॉस जावपाक एलाव कशी करता? हेतून कोण मेळ्ळेलो आसा? कोण स्थानिक जो आसा जो हांगा हे अशा गाडयेक हांगा प्रोत्साहन दिता हांगा येवपाक? ह्या गाडयेचेर जे आतां ह्या गाडयांक एक टन मास आसा, हेतूंतले आतां सरळ सगळे व्हिडिओर तुमकां सगळ्यांक लोकांक सांगता, हेतूंतले 1 पाव किलो मास सुद्दां हांव काडपाक दिवचो ना. एनिमल वेटिनरी येवं दी, कोणी येवं दी, आनी हेतूंतले मास हे गाडयेनूच कुसपाक जाय. कोण येवचो ना, ह्या गाडये भितरूच उरतले जो पर्यंत ह्या ट्रेला भितर शेवटचो मनीस कोण ना. तो मारला तो, जेणे ऑर्डर केला तो, आनी जो गाडयेन आशिल्लो तो धांवन गेला तो, आनी हेतून कोण जो सहभागी आसा हे इतके जर हांगा येना तो पर्यंत ह्या गाडयेतले कितलेय दीस जावं आनी हे कुसून घाणे पडले कोता येता. ह्या आउटपोस्टा वयल्यान ह्या गेटी वयल्यान ही गाडी ह्या हेतूंतल्यान, आनी जर तर जो पुलीस ऑफिसर ह्या गाडयेतले मास डिस्पोज करपाची प्रयत्न करतलो तो जबाबदार आसतलो. आमी संपूर्ण गोंयच्यान आमी खात्री घेतले की संपूर्ण गोंयच्यान तुमचेर निशेध जातलो. जो ऑफिसर ह्या गाडयेतले मास डिस्पोज करपाचो प्रयत्न करतलो पळय न्ही, तेजेर आरोप जातलो. हे जे मास आसा पळय ते आमचे लोक जे गोंयान खावपा खातीर हाडटा खंय कोण तरी, सो हे कशें म्हणून खाता आसतले ते आमकां कांय खबर ना. कित्याक ते मासाची अवस्था पळय जाल्यार ऑलरेडी ताका किडे पडलेले आसा. आतां ह्या सांजचे जे मास जर ते खंय विकपाक जर पावले ते कशे लोक आमचे जे आसा ते कशे खाता ते आसतले म्हणून खबर ना. कित्याक ते अनहायजीन इतले आसा मास ते खावपाकूच शकपाना. पूण ते कशे थंय आपल्या प्लेटीर घेवन खाता आसतले ते आमकां खबर नासतलें. आनी दुसरें म्हटल्यार ते आतां कसले केमिकल आसतले, तेजेर कितें मारला आसतले. आमच्या लोकांक ही आतां खरेंच आमचे गोंयचे जे कोण हे असले जे धंदे करता आनी खावपाक येता पळय, हे मास खावपाक लागून असले धंदे करता पळय, तांकां सांगता हेजेर कसले केमिकल मारला आसतले, कितें मारला आसतले, जिवाक हानी आसतली. हे खरेंच निशेध आसा आमचो. आनी ही गाडी आनी आमी असल्यो गाडयो हांगाच्यान कश्यो जाता एलाव करपाचे ना. आमी हांगासर मोल्या जे जाग्यार बीफ फाटल्या दिसान बीफ धरलेले, ते बीफ धरलेले आनी आयज परत पयल्यार बीफ हांगा मोठ्या प्रमाणान बीफ हांगा हाडलेले आसा. जी झायलो गाडी आसा त्या झायलो गाडयेन बीफ हांगा मोठ्या प्रमाणान मेळिल्ले आसा. की जे आमी आसा की परजूच आतां म्हयनो जावना, 1-2 म्हयने जावना अजून, की मोठ्या प्रमाणात जवळ 5,000 वयर टन बीफ धरलेले. आनी आतां परत कर्नाटकाच्यान हुबळीच्यान बीफ हे हांगा हाडलेले आसा. आतां हांगा सगळे आमी गोरक्षक जे आसा ते लोक हांगा बजरंग दलाचे कार्यकर्ते पावले आसा. त्या पुलिसांनी हांगा ते बीफ गाडी घेवन वयता सोशल हाडलेली आनी तांणी चवकशी केली, तितून बीफ हाडलेले. मोठ्या प्रमाणात बीफ येता कशें कर्नाटकांतल्यान, तेन्ना पुलिसांनी हेजी सक्त कारवाई करपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड वाठारात सकाळी 7:45 वरांचेर एका धांवत्या कारयेक उजो लागपाचो प्रकार घडलो. अचकीत उजो लागिल्ल्यान चालकान कारयेत आशिल्ल्या आपल्या फामिलीक भायर काडली. उपरांत आशिकुशीक आशिल्लें उदक घेवन गाडयेचो चालक तशेंच ह्या वाठारांतल्यान वचपी वाहन चालकांनी उजो नियंत्रणात हाडपाक मजत केली. तशेंच म्हापशेचो उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो कसो लागलो तें स्पश्ट जावंक ना. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. अचानक गाडी वयर चडटा आसतना हांव वयतालो नुव्या भुरग्यांक घेवन कराटेक, तेंची आयज हे आसली गेम आसली. वयतालो अचानक वयर चडटा आसतना गाडयेक आवाज येयलो फुडें गाडीच वडना जाली. झप करून पळय जाल्यार गाडयेंतल्यान डिकेंतल्यान उजो पेटलो. कितें जालें कशें तें म्हाका कांयच खबर ना. ती गाडी थांबयल्यान भुरग्यांक सगळ्या सायडीक काडली आनी झप करून हांगा देवाचे कृपेन हांगा उदक मेळ्ळें. तर हेचे रोड वायटरीक उदक मारून ते गाडी हे केलें. गाडी पळयता सगळी इंजिनान हे जालें. थंयच्यान नुया वयतालो. 7:30 भायर सरलो घरा कडेन. तुझ्या भुरग्यांक घेवन? हय, ही 7:45ची गजाल. कितले जाण आसली गाडयेन? आमी म्हाजी बायल भावजय आसली आनी तिका 4 भुरगीं आसली.
मागीर उदक मारलें आनी मागीर फायर ब्रिगेडीक आपयली. ओके. मागीर फायर ब्रिगेड येयली. मागीर तेंच्यानी डिस्कनेक्ट करून बॅटरी दिली. ती आनी म्हाका मागीर हांगासर कोण मिसाक वयतालीं 4 जाणां. ती दोगा चेडवान दोग चेडे तेंच्यानी मागीर हेल्प केलो उदक मारपाक आनी हें करपाक. कितल्यांक घडलें तरी हें सगळें? 7:45 सुमार गजाल. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 14 देशांतले 7,500 प्रतिनिधी वांटेकार जातले. द ब्लू ट्रेल ह्या सिनेमान चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण जातले. सिनेमा सृश्टीत फाटली 50 वर्सां वावर केल्ले खातीर रजनीकांत आनी बालकृष्णांचो भोवमान करतले. तशेंच बायल दिग्दर्शकांचे 50 सिनेमा हे फावट प्रदर्शीत जातले अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री मुरुगन हांणी सांगले. ह्या चित्रपट महोत्सवात गोंयचो क्लॉडिया आनी द पायलट हे सिनेमा प्रदर्शीत जातले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. Almost, I am very happy to announce this. More than 7,500 delegates are registered from various countries. Almost 127 countries they are registered, but 84 countries the people are going to participate here. In this 84 countries, 270 films are going to screen here in our Goa International Film Festival. This is the first time in international level. This festival, almost 84 country participants are coming here to enhance the International Film Festival of Goa. Apart from that, friends, for the opening film, The Blue Trail, a Brazilian movie, is going to an opening movie. After this opening movie, this year the country is focus countries for the Japan is the country for focus, as well as the country of Spain and Australia is also. They are participating here in this, and also the eminent filmmakers and film producers, directors, and celebrities. They are also going to participate here, and this festival is going to tribute the 4 legendaries for the centenary year. One Mr. Gurudutt ji, Raj Khosla ji, Ritvik Ghatak ji, and Bhanumati and Bhuban Hasaria. They are all going to honor in this. They are contributed in the cinema industry. For that, we are going to honor them. And apart from this, in the conclude session, Mr. Rajinikanth's 50 year and Balakrishna's 50 year to the contribution to the cinema. Balakrishna from Andhra Pradesh Telugu industry, and Rajinikanth, you are all aware, from Tamil industry. They are all the 50 year contribution. That also we are going to honor and honor them. This year, the 2 Goan movies will be screened in the IFFI 2025 under the various section of IFFI. It is in Claudia, the special screening section of IFFI, and The Pilot, the Gwala premiere section of IFFI. The Pilot is also getting the screen at the Western Bazaar, Film Bazaar of IFFI. In the Goan section, which is curated by the state, ESG received total 17 entries in both the section, out of which the 5 films were selected by the jury members. टॅक्सीकारांची दादागिरी चड तेंप खपोवन घेवचे नात. गोंयचें नांव पिड्ड्यार करपी टॅक्सीकारांचेर बेगीनूच कारवाय जातली. हे विशीं पर्यटन मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यां कडेन आपलें उलोवप जालां म्हणून येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो सांगता. गोवा मायल्साच्यो टॅक्सी हॉटेलां मेरेन आयल्यो तरी त्यो कांय जाण परतून धाडटात. टॅक्सीकारांच्या ह्या दादागिरीक लागून पर्यटकांचे हाल जाल्यात. हे विशीं व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरेच व्हायरल जाल्यात. हातूंत गोंयचें नांव बदनाम जालां. टॅक्सीवाले दादागिरी करून गोयचे नाव बदनाम करतात. पर्यटकांक हॉटेला कडेन व्हरपाक आयिल्ल्या गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांक कांय टॅक्सीकारांनी धांवडावन घातिल्ले. हाका लागून पर्यटकांक 2-2 किलोमीटर चलून वचचे पडिल्ले. ह्या घडणुकाचो व्हिडिओ पर्यटकांनी सोशल मिडियाचेर अपलोड केल्यात. ह्या फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन जाप दिल्या. Obviously, when you have all sorts of reports coming in the social media, what are they doing? They are expressing their unhappiness. Even they have said things like, "We will never come to Goa again if this type of things are happening." Have they not said it? It is your media only which is covering that up, and everywhere it is being covered up. So when a person, after leaving the hotel, since the Goa Miles taxi is not allowed up till the hotel, they have to trek 1 kilometer, 1.5 kilometer with all their bag and baggage. So this is a very ugly situation. This does not augur well for an international destination which Goa is. And I think we have reached a point of no return. So we will have to take some strong action, which you will see things happening. Any specific plans in mind? Any specific plans in mind to resolve this issue, because this is going across the world? The wrong message is going. The tourism minister, me as transport minister, and honorable chief minister have been discussing it.
We will come out with a solution. I don't want to make it public even before that is. No, but the tourism minister has said ki on this issue only tourism minister has said dadagiri chalchi na. I am in sync with him. That is what I can say. सांताक्रूज वाठारात रस्त्या कुशीच्या फायबर ऑप्टिक केबलीत घुसपून मोटरसायकलीक अपघात जाल्लो. ह्या अपघातात 2 जाणांक दुखापत जाल्ली. ह्या अपघातांची दखल घेवन 20 खात्यान लोकांक त्रासदायक थारपी हे रस्त्या कुशीचे केबल्स शेनवाराक कातरून उडयले. सो यांना आम्ही आता पहिले कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. सो वी हॅव आता पळय केबल कसो आहा तो पळय जाणटेल्याक पळय तो कितें करता तो केबल पळय हो केबल पळय. सो तुमचे कितें मिडिया एक्शन की आमी कट करता सगळें कट करता काय दवरता. हो पळय केबल कसो बांदला तो पळय हो कोणाच्या गळ्याक लागता तो पळय. तुम्ही असे फोन केले असे खूप कडे असे म्हणून आम्ही कट करता सगळे हेजे घे ताका आता गळ्याक लागला विचार ताका दाखव सांग तुका गळ्याक लागला कसो तो आता सगळे ऍक्शन घेता पळय हे पळय ताका विचार ताजे घे मरे ताका पळय आता गळ्याक लागला. कितें जालें केबल एक्चुअली हां कित्या खातीर कितें लागना म्हाका लागला होता. तो तुमकां त्रास जाता लोकांक. हे केबल तुम्ही केन्ना पासून पळयला अशें पयलीं आज कितले तेंप जाला सांगू तुम्ही इन एक्शन घेतलो की सगळे केबल कटिंग करपाचे. काल पयर कितें तरी एक्सिडेंट जालो आनी पांय मोडल्या त्या भुरग्याचो. तेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें जावूंकच जाय. तुमी हांगा रावता सांताक्रूज? हांव गोव्याला. ओके. तुमचे थंय अशें आसतलें न्हू अशें केबलवाल्याचे आसा ते सगळे कडेन. सो लोकांक त्रास जाता तुमकां त्रास जाता हेजो? खूब त्रास जाय. बरोबर त्याला कंप्लेंट केल्ली अशें पडटा म्हणून लागता म्हणून कंप्लेंट केल्ली गव्हर्मेंटाक. जॉब स्कॅम प्रकरणात एकाच मंत्र्याचे नाव कशें येता. मुखावेले जिल्लो पंचायत वेंचणुकीत सुदीनाक कंट्रोलांत दवरपा खातीर हे दबाव तंत्र असो येता म्हणून गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विशेष सरदेसाय सांगता. पुजाक पयशे मेळ्ळे उपरांत हे प्रकरण बंद जातलें. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी इतलो तेंप कितें केलें. ह्या प्रकरणात मंत्री आनी 2 अधिकाऱ्यांची नांवां आतांच कित्याक आयलीं काडून विजय विचारता. हाचे वेल्यान जॉब प्रकरणात जाल्लो पुराय तपास फट आसा हें सिद्ध जाता म्हणूनय विजयाचें म्हणणें. आयकात ताचें कितें म्हणणें आसा तें. जॉब स्कॅम प्रकरणात एकाच मंत्र्याचे नाव कशें येता. मुखावेल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत सुदीनाक कंट्रोलांत दवरपा खातीर हे दबाव यंत्र आसूं येता म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. तशेंच भाजपा सरकार नोकऱ्यो विकता हे हाचे वयल्यान सिद्ध जाता म्हणून विजयान उलोवन दाखयले. दुसरे वटेनचे उमेदवार नोकऱ्यां खातीर खऱ्यांनीच पात्र आसात तांचे कितें. नोकऱ्यां खातीर जाणें पयशे दिल्ले तांकां नोकऱ्यो मेळूंक ना म्हणून प्रकरण भायर आयले. फाल्यां तांचे पयशे परते मेळ्ळे की हे प्रकरण सोंपूंक जायना. नोकऱ्यां खातीर जाणें पयशे घेतल्यात आनी जाणें ते दिल्यात तांचेरूय कारवाय जावपाक जाय म्हणून विजय सांगता. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणाचो तपास करपी संध्या गुप्ता हे बायल अधिकाऱ्याक पयशे घेताना रंगे हात धरिल्ली. तिचेर 5 विजिलन्स केशी आसात. असले अधिकारी जर ह्या प्रकरणाचो तपास करपाक लागले जाल्यार निकाल मेळटलो कसो काय म्हणून विजयान प्रश्न उपरासला. मिनिस्टराचें नांव ताणें म्हणलें की आपल्यान पयलीं घेतिल्लें. आतां सडनली मिनिस्टराचें नांव आतां इलेक्शनाचे पयलीं कशें येता आनी ते एकूच मिनिस्टराचें कशें येता. ते म्हणटा की आपल्यान 600 एप्लिकेशनां घेतिल्लीं. फक्त ते मिनिस्टराची न्ही सगळे मिनिस्टराची घेतली. सो दॅट मिन्स येस एकूच मिनिस्टराचें नांव कशें येता. ताका जिल्लान बी धामून दवरून ते एमजी पार्टी गोंट्यान व्हरून बांदपाक बीजेपी करता काय कितें. फायनली पुजा म्हणटे कोण. पुजा म्हणटे क्रिमिनल. ह्याने पयशे लोकांचे कडल्यान घेतल्या आनी ते पयशे व्हरून कोणाक दिल्या. आज ते पयशे जे घेतल्या ताका म्हणटात इंग्लीश भाशेन प्रोसिड्स ऑफ क्रायम. आज हे प्रोसिड्स ऑफ क्रायमाचे रिकवरी करपाक ते तुका मिडिया म्हाका ओपोजिशन राजकारणाक आनी सगळ्यांक वापरता. पयशे रिकवर ते करतले आनी इशू बंद जातलो. पुलीस म्हणटा ते आमचे नाकामी युजलेस. पुलिसांनी इतले ते कितें केलें आनी सडनली आतां हें कशें आयलें. इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट आशिल्लें हें सिद्ध जाता आनी एंटायर जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचें इन्वेस्टिगेशन इज अ फार्स
हे प्रूव्ह जाता आनी एक प्रूव्ह जाता की बीजेपीचो सरकार नोकऱ्यो विकता. हाजो अर्थ बीजेपीच्या सरकारान तरुण पिळगेक गोंयचे तरुण पिळगेचो घात केल्लो आहा. जे डिजर्विंग क्वॉलिफायड भुरगे ज्यांकां नोकऱ्यो लागूंक जाय आशिल्ल्यो तांचे कितें तांचे कोण उलयता. ज्यांकां पयशे दिले तांकां नोकऱ्यो मेळना इश्यू जालो. म्हाका पयशे पडते गेले इश्यू काबार जालो ना. पयशे दिवपी आनी पयशे घेवपी इक्वली लायबल आहा. सो पयशे घेतिल्ल्या मनशाचेर हें जावंक जाय आनी पयशे दिल्ल्या मनशाचेर पयशे रिकवर जावन सरकारा कडेन वचूंक जाय. तांचे कडेन वचूंक जायना. हो प्रेशर टेक्नीक असो दिसता. प्रेशर टेक्नीक आसूंक शकता कित्याक सुनील ढवळीकर इतलो तेंप तांचे बरोबर आशिल्लो. सुनील ढवळीकर आतां जिल्हा परिशदेच्या इलेक्शनाक कंट्रोल करपाक एक आसूंक शकता. दुसरें आन्सर दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्याक. होम मिनिस्टर तो आसा. इन्व्हेस्टिगेशनान पुजा नायक म्हणटा की आपलें नांव पयलें दिल्लें म्हणून. तें नांव इतलें तेंप कित्याक येवंक नाशिल्लें आतांच कशें आयलें. हाजें उत्तर फक्त होम मिनिस्टर कडेन आहा आनी पुलिसे कडेन आहा. दुसरें हांव तुका सांगता हांव थंय एक ऑफिसर आहा. हो गुप्ता जो आहा पळय कोण तो राहुल गुप्ता. ते राहुल गुप्ताचे सायडीन एक ऑफिसर आहा बायल संध्या गुप्ता म्हणून. तिका पयशे घेतना धरिल्ली. ती आतां ही इन्व्हेस्टिगेट करता. तिजेर विजिलन्स केसी आहा 5. असले जर 100 पुलीस ऑफिसरांनी इन्व्हेस्टिगेट करतले तुका आनी रिजल्ट कसलो मेळटलो. आनी पुजा नायक इलेक्शनाच्या टायमार आनी एकले आनी एक नांव सांगतले आनी परते मिडिया नासतली. हे ताजे पयशे रिकवर करपाक आमी यूज जावचे न्ही. TTM बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज